कार्यक्रम अग्निदिव्य गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल ह्या बॅनराचे उद्घाटन आज जाल्लेलें आसा। तसोच देवीक श्री फळ दवरून ह्या कार्यक्रमाचे मोठ्या हितून म्हणटा तो कार्यक्रम जाल्या पुरो अशें म्हणून सांगलेलें आसा। तर आशिर्वाद घेवन देवीच्या ह्या कार्यक्रमाक सुरवात केल्ली आसा। तेन्ना ह्या कार्यक्रमाची सगळी कार्यक्रमाची म्हणटा ती पालखी माननीय आमदार आमचे शेठ एम शेठ तशें देवस्थान अध्यक्ष तशेंच आमचे सगळे गांवचे व महाजन म्हणात तेंच्यांनी आमी सगळ्या गुरू बांधून घेतलेले आसा। तेन्ना सगळे गण आमचे सगळे तेंच्यांनी घेतलेले आसा। तेन्ना हे सगळे आज तुमी पूज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंद स्वामी महाराजांच्या आशीर्वादान कृपा दिश्टीन आयज दिव्य अग्निदिव्य या कार्यक्रमाचे फलकाचे उद्घाटन हांगासर जाता। गेल्या वर्सा पासून गोवा स्पिरिच्युअल कार्यक्रमाची सुरवात जाल्ली। सप्तकोटेश्वर ह्या स्थानाचे गेल्या वर्सा उद्घाटन करून हो कार्यक्रमाची सुरवात करून ह्या वर्सा परत हे कार्यक्रम आयज येवजिल्लो आसा। गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल ही एक म्हत्वाची गोव्या खातीर दिशा दिवपी हो कार्यक्रम आसा। पूज्य सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराजांच्या संकल्पनेन आयिल्लो हो कार्यक्रम। गोवा म्हटल्यार गोमाताची भूमी, गोमंतक भूमी। गोवा ही आध्यात्मिक भूमी। गोवा ही देवी लहराई मातेची भूमी। गोवा ही दामोदराची भूमी। गोवा ही आमच्या मंगेशाची भूमी। अशी देवदेवतांची ही गोवा भूमी आसा। ह्या गोवा भूमीक आध्यात्मिक वारसा लाभलेलो आसा। पूण तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा गोंयचें नांव आयज जगभर कशें गेल्लें आसा। गोवा ही खूब भूमी म्हणून प्रसिद्ध जाल्ली आसा। हे खंय तरी आयज काळाची गरज आसा। हें नांव आमकां खंय तरी बदलपाची आसा। गोवा ही भोग भूमी नसून गोवा ही योग भूमी आसा। गोवा ही आध्यात्मिक भूमी आसा। आमचे सगळे गोंयकार हे अध्यात्मान भरलेले आसा, परिपूर्ण आसा। गोंयचे कल्चर हे आध्यात्मिक धरून कल्चर आमचे गोंयचे फुडें गेल्ले आसा। ह्या संकल्पनेतून ह्या वर्सा 6 मार्च ते 10 मार्च असो गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जातलो। 6 मार्चाक पयलो दीस आमच्या वेदांचे महोत्सव, वेद आनी संस्कृत महोत्सव हो कार्यक्रम जातलो। दुसऱ्या दिसा जातलो तो आमचो गो संमेलन, म्हणजे गायचे संरक्षण जावचें कशें हेचेर हो दुसरो कार्यक्रम जातलो। तिसऱ्या दिसा हो जो कार्यक्रम जातलो अग्निदिव्य कार्यक्रम हो देवी लहराईच्या आंगणान जातलो। आनी ह्या कार्यक्रमाक आमचे माननीय मयेचे आमदार हेंच्यांनी पूर्ण सहकार्य केल्लें आसा। तशेंच हे देवस्थानाचे लहराई देवी देवस्थानाचे सगळे पदाधिकारी तेंच्यांनी सुद्दां हो कार्यक्रम आपल्या खांद्यार घेतलेलो आसा। असोच हो कार्यक्रम जाल्या नंतर 4थो कार्यक्रम जो जातलो तो वास्को बायण्या बिचार जातलो। तो अग्निमंथन हो कार्यक्रम वास्को जातलो आनी समुद्र महाआरती त्या कार्यक्रमाक जातली। आनी 5वो जो कार्यक्रम जातलो तो पणजे स्पिरिच्युअल क्रूज जातली। असो हो 5 दिसाचो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा। सगळ्यात म्हत्वाचो म्हणजे आमी गोंयची लहराई देवी कशी जगप्रसिद्ध जातली त्या माध्यमातून हो कार्यक्रम आमी लहराई देवी कडेन आयज कार्यक्रम दवरलेलो आसा। आमच्या लहराई देवीचें महात्म्य खूब मोठें आसा। जे हांगा धोंड येता ही परंपरा कितली वर्सां जाली परंपरा हांगा चालू आसा। ती खंय तरी गोंया भायर वयची, देशाचेर वयची ही एक संकल्पना हांगा ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान वयतली। हो जो किंवा स्पिरिच्युअल कार्यक्रम फेस्टिवल आणि तेचें नामकरण जें आसा तें अग्निदिव्य धरून दत्त संप्रदायान आयज शिरगांवच्या सगळ्या ग्रामस्थांक म्हण किंवा शिरगांवच्या महाजनांक किंवा शिरगांवच्या देवस्थानांक एक संदी दिल्लेली आसा की हो कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडपा खातीर। ताका लागून हांव तेंचे देवस्थानाच्या वतीन आभार मानता। आमकां ही संदी दिल्या कारणान आमकां हांगासर तुमच्या कार्यक्रमा खातीर काम करून हातभार लावपाची संदी दिल्या बद्दल हांव तेंचे आभार। आध्यात्मिक महोत्सव
हो जी संकल्पना आसा ती परमपूज्य ब्रह्मेशानंद स्वामीजींच्या विचारान ही गोमंतक भुमीचेर दुसऱ्या वेळा जाता. गेल्या वर्सा हाजो लाभ अनेक अशा भक्तांनी म्हणजे समर्थ गोंयचे अनेक अशा भक्तांनी आमच्या नार्वे येथे सप्तकोटेश्वर देवळा कडेन जालो आणि आयज दुसऱ्या वेळा म्हणजे श्री सातेरी देवीच्या श्री लयराई देवीच्या प्रांगणात जो निश्चित केल्लो आसा हो स्पिरिच्युअल फेस्टिवल 6 मार्च ते 10 मार्च पर्यंत चलतलो. जशी आतां रुपरेशा सुजनजीन सांगले तशेंच अगदी दिव्य हो जो मुख्य कार्यक्रम आहा हो 8 तारखेक श्रीदेवी लयराईच्या प्रांगणात हांगा जातलो आनी हेका लागून हे पत्रकार परिशद आयज घेतलेले आसा. सांप्रदायीक समाजाचे सगळे भक्तगण आयज गांवोगावी हेचो प्रचार करीत आसा आनी आयज ह्या पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतसून हेचो प्रसार जावचो म्हणून आयज हे नामफलकाचें अनावरण आनी हे पत्रकार परिशद घेता आसतना हांव सबंद गोंयचे सगळे समाजाचे लोक एकवटून आमच्या ह्या स्पिरिच्युअल फेस्टिवलांत सामील जावचे अशें सगळ्यांक आवाहन करता आनी आमंत्रीत करता. हे जे 4-5 दीस चलणारे हे महोत्सव कित्याक जावपाक जाय हेची संकल्पना कितें आसा ही परमपूज्य ब्रह्मेशानंद स्वामीजीन थेल्ली आसा. आयज आमच्या गोव्याक जे वेगळे भशेन एक नाम लागलेलें आहा, एक कलंक लागलेलो आसा की आमची ही गोवा भूमी ही भोग भूमी म्हणून हांगासर जे लोक येतात ते फक्त एन्जॉय करपाक येता, दारू पिवपाक येता, ड्रग्स वटपाक येता आनी हे नांव खंय तरी बदलपाक लागून जो विशय आसा स्वामीजीच्या विचारान आनी आमच्या सगळ्यांच्या विचारान जे आयज आमचे नांव जे आमचे पाठ जाल्लें आसा हे नांव खंय तरी सुदारपाक लागून आनी तशें ना हें चित्र आमकां सबंद जगभर दाखोवपाचें आहा. म्हणून स्पिरिच्युअल फेस्टिवलाच्या माध्यमांतसून हो गोंया भुमीन कसो सनातन धर्म आमी पाळटा, सनातन धर्माचें कशें आमी अवलंबन करता आनी हेजो कसो आमी प्रचार फुडें करूंक सोदता हेजो एक धडो ह्या आध्यात्मीक महोत्सवाच्या मार्फत आमकां सबंद गोंयच्या लोकांक आनी जगभरांतल्या लोकांक दाखोवपाचे सद्गुरू परमेशानंद स्वामीचे विचार आसा. त्या संदर्भात हे प्रत्येक वर्सा हे आध्यात्मीक महोत्सव हो घडोवन हाडप आनी आमचें भाग्य आहा, आमचे मयवासियांचें भाग्य आसा. आयज आमकां हें सौभाग्य लाभलेलें आसा की दुसऱ्या वेळा हो महोत्सव मय मतदारसंघात जाता. गेल्या वर्साचो महोत्सव अत्यंत उत्सूक आनी उत्कृश्ट प्रतिसाद जो मेळ्ळो त्या अंतर्गत स्वामीजींचें सुद्दां मनोबल वाडलेलें आसा आनी सगळ्या भावीक भक्तांक तांच्यांनी आदेश दिल्ले आसा की हो जो आध्यात्मीक महोत्सव जो आसा तो अति आनंदान जावपाक जाय. ह्या खातीर आमचे राजकीय फुडारी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच बाकीचे सगळे मंत्रीगण आमदारगण सगळे कामाक लागलेले आसा. आयज जे जे स्वामीच्या आशिर्वादान हांगासर मोठे महान संत येवपाचे आसा हे संतांचे मार्गदर्शन आमकां सगळ्या जनतेक मेळपाचें आसा. म्हणून हांव आवाहन करता सगळ्या गोमंतकी भुमींतल्या आमच्या लोकांक की जास्तीत जास्त संख्येन आमच्या ह्या आध्यात्मीक महोत्सवाक तुमी सामील जावचे. 6 मार्च ते 10 मार्च पर्यंत जेका जेका शक्य आहा त्या पद्दतीन वास्को म्हणात, आमचे पुणे तपोभूमी म्हणा किंवा शिरगांव ह्या ठिकाणी तुम्ही सहभागी जावन ह्या महोत्सवाची शोभा वाडोवची, आपले जीवन सुखी आणि आनंदी करपाक लागून जे जे स्वामीजींचे स्वप्न आसा आनी हे जे स्वप्न आहा ते गोंया खातीरूच न्हू तर सबंद जगभरांतल्या लोकांक हेजें ज्ञान मेळचें आनी हेजो प्रसार जावचो म्हणून जे प्रयत्न केल्ले आहा त्या प्रयत्नांक सगळ्यांचो आमचो गाडीचो हातभार लावया. सगळ्या ग्रामस्थ आनी सांप्रदायीक सगळे लोक तशें इतर संप्रदायाचे लोक सगळे एकवटून हो आध्यात्मीक महोत्सव जे गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल 2025 आमी यशस्वी करूया अशें सगळ्यांक आवाहन करता. देव बरें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.